म्हाका आज बरी खोशी भोगता हें सांगपाक की आम आदमी पार्टीची जी गोंयची टीम आसा ती दिसान दीस वाडत आसा. वेगवेगळ्या थरांतल्यान वेगवेगळ्या गांवांतल्यान आमकां लोक जॉयन जाता. यूथ, जाणटे, शिक्षीत, वेगवेगळ्या समाजांतले लोक आज आमचे बरोबर भंडारी समाजांतले लोक आज नवे जॉयन जाले. ताचे बरोबर आनी वेगवेगळ्या समाजांतले बहुजन समाजांतले लोक जॉयन जाता. कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान येत आसा लोक, अशें येता तशें तुमी पळयता. आमचे बरोबर आसा दयानंद नायक, एक्स सरपंच आसोळडा पंचायत, सुकास देसाय, एक्स सरपंच आसोळडा पंचायत, आनी बाकीचे जे लोक तांचे बरोबर जे आयला, बाकीची जी टीम हांगा आयला. हांव तांचें आज आम आदमी पार्टीन स्वागत करता आनी आय विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम. आम आदमी पार्टी जॉइन जाल्ली आसा. आम आदमी जॉइन जावपा कारण म्हणल्यार बीजेपी सरकारूय गोंयांत कांय करूंक शकलें ना, काँग्रेसीय कांय करूंक शकलें ना. केजरीवालाची आमकां सगळी लायक जाल्ली आसा. फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वॉटर, मागीर जायती स्किमी आसा तेगल्यो त्यो आमकां तेगे मान्य जाल्ले आसा. हे तेणें दिल्ली आपूण करूंक दाखयल्लें आसा. आपूण सांगता तें करता अशें म्हणून तें सांगता तें करून दाखयता. त्या खातीर आमगे तेगेले लायक जाल्ले आसा म्हणून आमी ते पार्टी जॉइन जाले. ते कार्यकर्ता म्हणून जॉइन जाला. आयज आम आदमी पार्टी ही गोंयांत ही पार्टी अशी जावन गेल्या की काँग्रेस सरकार जावं बीजेपी सरकार, आमी खुबशे पयलीं काँग्रेसी आसलो. हांव काँग्रेसी काम करून हांव मागीर लास्ट थोपान काँग्रेसी काम जायना म्हणून हांव मागीर बीजेपी गेलो. बीजेपीची काम जायना जाली आनी आमकां दिसून येता की गोंयांत एक बरो सरकार घडयता एक आम आदमी पार्टी सरकार जाय आमकां. आनी दिल्ली आमी पळयतात कितलेशे दिल्ली ह्या आम आदमी सरकारान खुबशें काम केल्यात आनी कोण गरीब जावं श्रीमंत अशें म्हणनासतना प्रत्येकाक खंय तरी फॅसिलिटी दिलेली आसात. त्या खातीर आमकां दिसता गोंयांत एक परिवर्तन हें जावपाक जाय आनी आमकां दिसून येयलें की हेजे शिवाय आम आदमी शिवाय आनी कांयच हें ना म्हणून आमी आज आम आदमी आमी एक पार्टीन भितर जॉइन जातात.